गोवा फॉरवर्ड पक्षान आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव जो जाता गोंयांत हाजे टेंडराचे भानगड्यो कशे जाता आमी उपकारना हाडिल्ले आनी ताज्या नंतर 24 वरां भितर ताबडतोब BSCन एक पत्रकार परिशद घेतली आनी क्लॅरिफिकेशन दिवपाचो प्रयत्न केलो पूण केन्ना तांच्यांनी ती एविडन्स खंयच दवरले ना. आज आमी एविडन्सा सकट लोक आयुक्ताच्या मुखार कंप्लेंट दाखल केल्ली आहा आनी इफी 2016च्या टेंडरान डेकॉर टेंडर जे आसा हातूंत कितें भानगड्यो जाल्यात हे लोक आयुक्ता मुखार आमी सविस्तरपणे दवरिल्ले आहा, सारके इन डिटेल दवरिल्ले आसा. कारण जो टेंडर गेल्या वर्सा जवळ जवळ 4 कोटीक गेलो, 3 crores 95 lakhs, तोच एफोर्ट जवळ जवळ 6 कोटी वयर 6.5 कोटीक दिला. आनी तसो दोनूय टेंडर क्लब करून इफी जाताली वार्षिक 10 कोटीन, एफोर्ट इफीचो टेंडरूच जाला 12.5 कोटीचो, म्हणल्यार जवळ जवळ 5.5-6 कोटीचो टेंडर 12.5 कोटीक हे केल्लो आहा. आतां हे 2 कोटी रुपया खंय कोणाच्या बॉल्सान गेला किंवा खंय लीक जाल्या हे आमी लोक आयुक्ताच्या मुखार आज दवरिल्ली आमच्या पेटिशनान. कारण कॉन्ट्रॅक्टर्स कांय बॉम्ब मारूंक लागले. 2015-14चे पयशे अजून कॉन्ट्रॅक्टरांक फारीक जावनात. हे पयशे 2 कोटी रुपया इलेक्शनाक वता काय खंय गेला हे लोक आयुक्तान चवकशी करपाची गरज आसा. आनी ह्या वर्साच्या इफीन जे पळय टेंडर वर्क्स आतां अलॉट जावपाचे आसा शक्यता, जो अवॉर्ड जाला ऑलरेडी टेंडर, हातूंत मास वेरिएशन आसा. इफ यू सी द एंटायर कंडिशन गेल्या वर्साची टेक्निकल बीड जे क्वॉलिफिकेशन आशिल्ले ते सगळे ग्राउंडसूच टोटल वेरिएशन केल्या ह्या वर्साच्या बिडान टेंडर डॉक्युमेंटान इन अ सच अ मॅनर की एकट्या पर्टिक्युलर मनशाकूच ही टेंडर सक्सेसफूल जावंक जाय अशें ग्राउंड्स तांच्यांनीच पयलीं तयार केल्ले आसा. गेल्या वर्साचो टेंडर आशिल्लो 3 कोटी 95 लाखाचो, ह्या वर्सा केला ताणें 6.5 कोटीचो. सो मॅक्झिमम वेरिएशन एक जावंक शकतालें 60 लाखाचें, पूण वाडयलां हांच्यांनी 2 कोटी 60 लाख. सो देर इज अ बीग स्कॅन्डल हियर. तेंच एक्सपोज करपाक आमी वी हॅव एप्रोच द लोक आयुक्त.